मेळिल्ले म्हायती प्रमाण गोंयांत नुस्तें सप्लाय करून आपल्या गांवांत वचपी एका ट्रक ड्रायव्हराक 2 जाणांनी मडगांव धर्मापूर वाठारांत आडायलो। आपूण पुलीस आशिल्ल्याचें सांगून ताच्या ट्रकाची तपासणी केली आनी ट्रकांत भितर आशिल्ले 4,83,000 रुपया फारावन थंयच्यान पळ काडलो। हे विशीं ट्रक धणयान मडगांव पुलिशेंत कागाळ दाखल केल्या उपरांत पुलिसांनी अनवळख्या आड गुन्यांव नोंद केला। हे घडणुकीचो फुडलो तपास सुरू आसा। आज सकाळी शिर्ले या नॅशनल हायवेचेर जो गोवा कारवार जावं गोवा कर्नाटका हायवे आसा ताजेर शिर्ले ह्या गांवांत भितर 2 जाणांनी एक ट्रकवाल्याक आडायलो आनी ताका सांगलें की आपूण पुलीस आसा आनी पुलीस असले कारणान तुजी गाडयेची चॅकिंग करपाक जाय। हो ट्रकवालो जो आसा तो नुस्तें कर्नाटकांतल्यान नुस्तें घेवन गोंयांत येतालो, गोंयांत नुस्तें सप्लाय करून परत वतालो आपल्या गांवाक आनी ताजे कडल्यान ताजी गाडयेंतल्यान 4,83,060 रुपया रोकड जी आशिल्ली ती फारायली। ह्या घटनेचो रोखडोच मडगांव पुलिसाक जी कंप्लेन आयली ताजे नंतर मडगांव पुलीस निरीक्षक सुरज सामंत आनी उपनिरीक्षक हांची ताणें थंय धांव घेतलो, हाजो पंचनाम केलो। हे 2 जाण जे आशिल्ले हे मोटरसायकलीन आयले, तांणी हेल्मेट घालनाशिल्ले अशें कंप्लेनंटान आपल्या कंप्लेनीक सांगिल्लें आसा। मडगांव पुलिसांनी सद्याक हें प्रकरण BNS 305 कलम 305 आनी 204 ह्या कलमा खाला रजिस्टर केल्लें आसा। पुलिसांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाणे श्रीधर मुंगेरा हो कारवार जिल्ल्यांतल्या मुर्डेश्वर ह्या गांवचो हो डेली नुस्तें घेवन येतालो आपल्या बोलेरो जिपीन घालून आनी ते मडगांव बाजारांत ते ट्रेडरांक विकून तो परत वतालो। तितल्यान ताका शिर्ले पावतकीर ह्या दोगांनी आडायलो। पयलीं ताका सांगलें की तुजी आमी चॅकिंग करतात, तूं तुज्या गाडयांत गांजा आसा जावं ड्रग्स आसा आनी ते आमकां चॅकिंग करपाक जाय। ताजे नंतर ताका सांगलें की तुज्या तोंडाक सोऱ्याचो वास येता, सो तांणी एकट्यान सोऱ्याक ताका धरलो घट आनी ड्रायव्हरांतल्यान जे पयशे काडले। हे प्रकरण ताका कांयच समजलें ना। ताका जेन्ना हे पळून गेले आनी ताणें कांयच डॉक्युमेंटाची चॅक केलें ना तेन्ना ताका समजलें की हाणें कितें तरी अफरातफर केल्ली आसा आनी ताणें जेन्ना आपले टूल पळयलें जावं बॅग पयली तातूंत भितरल्यान जे पयशे आशिल्ले ते गायब जाल्ले आसात। ताणें दिल्ल्या म्हायती प्रमाणे हे 2 जाण भामटे जे आशिल्ले हे क्लीन शेव आशिल्ले, हेल्मेट घालनाशिल्ले, नंबर मात ताका काडपाक मेळना। सो पुलीस आतां सगळे तरेन म्हणजे सगळे CCTV बाकीचे कितें ऑप्शन्स आसात त्या प्रमाणे ह्या हाजो प्रकरणाचो तपास करतात। गोमंतक TV खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग प्रभू मलकनेकार।